तांचे जे 5 नगरसेवक आहात आणि 6 जाणांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि प्रेस कॉन्फरन्सात दिलीप तराचे आरोप प्रत्यारोप केल्ल्या तांचेर सांगेच्या लोकांक क्लॅरिटी मेळपाक आनी सांगेच्या लोकांक सांगपाक आयज आमी हांगा येयल्ले आहा. तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करतात. आनी 1 to 1 जे भाशेन तांणी प्रेस दिल्या ते भाशेन तांचे थोडेशे डाउट्स आमी क्लियर करतात. पयले सुवातेर सांगेच्यो नगराध्यक्ष बाय संतिक्षा गडकर हे उलयता आसतना ताणें म्हटलें की हांव कॅरोज क्रुजाच्या आंगार गेल्लो आहा. ही पयर ऑर्डिनरी मिटींग जाली. ह्या गोष्टीची हांव खऱ्या अर्थान निशेध करता. आंगार बिंगार वचपाची संवय म्हाका ना आनी हांवें तेन्ना केन्नाच केलें ना. तो म्हज्या बापायचें नांव घेतलें म्हणून हांवें ताका म्हटलें तूं कोणाच्या बापायचें नांव घेता. सांगेचें हावस टॅक्स वाडला हें खातीर तुजे लागीं उलयता न्हू, कारण म्हज्या लोकांक कितके त्रास जाता सांग्यार हें म्हाका खबर आहा. हावस टॅक्स हो इश्यू सांगेच्या लोकांच्या काळजा मनांतलो आनी ताचें दूख कितकें आहा हें म्हाका खबर आहा. दुसरे सुवातेर ताणें म्हटलें की तिणेंच क्लियर केल्लें हांव संतिक्षा गडकराक देव बरें करूं म्हणटा, कारण तिणें सांगलेलें आहा की कॅरोजीन मेशूक पयलीं वायट उतर म्हटलें म्हणल्यार बैल म्हटलो म्हणून मेशून ताका गाडाव म्हटलें म्हणून. ओके, कॅरोजीन एक्सेप्ट केला की आपणे मेशूच्या बापायन गेला म्हणटा तो. म्हणजे तुमी म्हाका सांगा, एक सिनियर मोस्ट कावन्सिलर गरज नासतना बैल म्हणटा, तुज्या बापायचेर वयता आनी हांवें ओगी रावन पळोवप कांयच ताका उत्तर दिवप ना. हें कदाचित हांव गांधी म्हणटा तुजे आयडियाज म्हाका लायक जाता. हांव गांधी न्ही, गांधी म्हणटात ताज्यो आयडियाज म्हाका लायक जाता. थोडेशी गोश्ट आमी फॉलो करपाक जाय, पूण हांव गांधी न्ही. आतां आमच्या बायबलान बरयलां की एक पल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दिवपाचो म्हणून, आनी हें सगळें जेजून केलें म्हणून तें देव जाल्लें आहा, आमी मनीस. कारण म्हाका बी तें हें ना की तूं म्हज्या बापायचें नांव घेतलो आनी कोण म्हाका बैल म्हणटलो. ताणें बैल म्हटलें रागाच्या बरा, हांवें गाडाव म्हटलें. ताणें म्हज्या बापायचेर गेलो म्हणून हांव म्हजेर तापलो. तो हावस टॅक्साचो इशू ताणें आपणें केलो ना म्हटलें, पूण 2019 ताणेंच हावस टॅक्स वाडयल्लें आनी ताणेंच प्रेस कॉन्फरन्स सांगलां की आपणें हावस टॅक्स वाडयल्लें म्हणटा तो, पूण हांवें वाडयला म्हूण चूक म्हणना, पूण चूक म्हूण मानून घे आनी आतां ती सुदराय, ती चेंज जावं. मनशान चूक केली म्हूण प्रॉब्लम ना. 4 पांयांचो घोडो चुकता, 2 पांयांचो मनीस चुकता, पूण आपली चूक म्हूण मानून घेवन ती करेक्शनान हाडप हें तितकेंच म्हत्वाचें आहा. आनी ते जर मनीस हाडपाक सोदना तर तो चूक न्हू, ते मुद्दम केला अशें आमकां दिसता. चूक केला मरे ती सुदरावपाचो प्रयत्न कर आनी सुदराय कशी हावस टॅक्स देंवोवपाची गरज आहा. दुसरे सुवातेर ताणें म्हटलें की ते म्हणटा की बैल म्हणप म्हणल्यार अशें ऑर्डिनरी म्हणटा. अरे चेअरपर्सन म्हणटा कोणाकूय बैल म्हणप म्हणल्यार ऑर्डिनरी म्हणल्यार अशें चलता म्हणटा तें. फाल्यां चेअरपर्सनाक कोणें म्हस म्हटल्यार बरें दिसता तें. तुका फाल्यां म्हस म्हटलें बरें ऑर्डिनरी, म्हाका बैल म्हणलो जाल्यार ऑर्डिनरी, आनी हांवें फाल्यां रागाच्या वेळार आनी कोणें कावन्सिलरान चेअरपर्सनाक म्हस म्हटली, म्हस मागीर बरें बरें ऑर्डिनरी दिसता तुका तें? दिसना जालें तें. सो आमकांय दुखता न्ही रे, आमकांय काळजी ना. आमी का तरी आमी आमचे हें न्ही तें फादर न्ही हें, आमकांय दुखता काळजी. आमकांय राग गोंयकार, आमी राग बी घेता आमकां कितें. दुसरे सुवातेर श्वेता तारी म्हणटात तें उलयलें. हे आमचे एक्स चेअरपर्सन ते कितें म्हणटा पळय की हावस टॅक्साचो टॉपीक नाशिल्लो, बरें आहा. हावस टॅक्साचो टॉपीक आयलो कित्याक तेंय सांगता. चीफ ऑफिसर आमचो सिद्धार्थ प्रभू हो हांवान कितें तरी डिस्कस करताले. सिद्धार्थ प्रभू चीफ ऑफिसर मातसो घुसपलो तो आन्सर दिवपाक. तो घुसपला तेतून हांव ताका म्हणल्यार दुसरो क्वेश्चन हांव रेडी करता सांगपाक. बाबा सो हांव देखून सीओ हांव सांगपाक सोदता हें मी अशें म्हणून हें सांगपाक सोदता हांव, पूण सायडींतल्यान कॅरोज करून सीओ अशें कितें सांगलें. अरे चीफ ऑफिसरान सेक्रेटरी दवरल्या, माउथपीस दवरलें, वो स्पोर्ट्स पर्सन दवरला, म्हाका कांय कळना. चीफ ऑफिसर इज अ एज्युकेटेड पर्सन, मामलेदार मनीस तो डेप्युटी कलेक्टर लेवलाचो मनीस, ताका हें डिक्टेट करता कितें उलोवपाचें तें. मागीर सांगचो पडला कॅरोजीक बस म्हणून. अरे आमान चीफ ऑफिसर उलयता, कॅरोज कित्याक उसळटा. सो दीस इज अ क्वेश्चन मार्क. ते उपरांत हांवें ताका म्हटलें तुज्यान तुज्या वाड्या वेगळ्या 20-20 वर्सां रस्त्याचो प्रश्न सॉल्व करपाक जायना. तुज्या हावस टॅक्स तुवें लोकांचेर वाडयलो ना हें इतलेंच म्हटलें न्ही, ताका राग येतलो. ओके, सो तो हांगार चडलो. पूण ताका म्हणपाक हांव पावलो कित्याक हावस टॅक्सा इश्यू जावं रस्त्याचो, कारण कॅरोज क्रूज चीफ ऑफिसराक डिक्टेट करता म्हजें कसो उलोवप तें. सो कॅरोज क्रूजाक डिक्टेट करपाची गरज ना. चीफ ऑफिसर म्हणटा तो वेल एज्युकेटेड आनी बरो हुशार मनीस. तो चीफ ऑफिसराक समजता कितें उलोवपाक जाय तें. सो
सो म्हाका मध्ये तुम्ही इन बिटवीन इंटरप्ट करनाका, ही म्हजी मागणी. तिसरेच मध्ये श्वेता तारी म्हणटा 5-5 वर्सांनी हाऊस टॅक्स वाडटलेच म्हणटा ते. तांचे रुलींग पार्टीचे लोक सांगतात 5-5 वर्सांनी हाऊस टॅक्स वाडटलेच म्हणून. पण आयज सांगेकारांक हांव सांगपाक सोदतां, जांकां 8,000 हाऊस टॅक्स आहा, मुगायल्या 5 वर्सांत तुमचे 12-13,000 जातले. आनी ती सांगता वाडटलेच म्हणटा ती. अजून सुदारपाचें ना, वाडटलेच म्हणटा 5 वर्सांनी. 5-5 वर्सांनी वाडोवपाचें म्हणटा. सांगेच्या लोकांक भांगार लागला, वो सांगेच्या लोकांनी फाटल्यान भांगराची झाडां रोयलेली खबर ना. 8,000-10,000 हाऊस टॅक्स. संतिक्षा गडकराच्या स्वताच्या वॉर्डान एकल्याचें घर 180 स्क्वेअर मिटर आहा, पूण ताका फिगर आयला 350 स्क्वेअर मिटर. श्वेता तारेच्या वॉर्डान असोच कोणे काल येयलो इंजिनियर म्हळ्यार ताचें घर 100 स्क्वेअर मिटर आहा, म्हळ्यार बिल्डअप एरिया, ताका आयला 200 स्क्वेअर मिटर. आनी तुमी अशे लोकांचे मिसमॅच केल्ले आहा. म्युनिसिपालिटी म्हणजे टोटल फेलियर जाल्ली आहा, मिजरेबली फेल जाल्ली आहा. आनी सगळें आसतना तुमी आपल्याक सारकें म्हणपाक बसता आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी कितेंय उलयता. हांव श्वेता तारेक सांगपाक सोदतां की हाऊस टॅक्स इश्यू म्हणटा तो ताणें बरें क्लियर केलें श्वेतान की हो इश्यू मेशूचो आनी संगमाचो म्हणून. हांवें आनी संगम नायकान हो इश्यू फर्स्ट मिटिंगेक घातलेलो पॉयंट. आमी पॉयंट घातलो ना असो ना, पॉयंट घातलेलो, पॉयंट घालून मिटिंगेक धाडलो. आनी मिटिंगेक जेन्ना पॉयंट पावलो, ही पयलीं पळय आमकां इन्कम येवपाक जाय, आमकां इन्कम येना, आमकां कसो स्टाफाक पोसपाचो, स्टाफाक कशें पगार घालपाचें, हे रिव्यू उलोवपाक लागली. तरी आसतना आमी लोकांक भायर बोवाळ घाली म्हणून आमी पास केले आनी वयर डीएमएक धाडले. डीएमए तोमास तारीख आशिल्लो, तोमास तारीखान एकूच सांगलें तुमी हाऊस टॅक्स देवया, पूण तुमकां सेपरेट इन्कम जनरेट करा, ताचे कडेन तुमी डीएमए कडल्यान भीक मागपाक जायना, फाल्यां तुमच्या स्टाफाक पेमेंट घालपाक. ताणें हाऊस टॅक्स देंवयनाका म्हटलें ना, तुमकां सेपरेट सायड बाय सायड इन्कम जनरेट कर म्हटलं रेव्हेन्यू. पूण तो इन्कम जनरेट करपाक सांगेची म्युनिसिपालिटी फेल जाल्ली आहा, देखून हाऊस टॅक्स देवना. अरे तुमच्या लागीं जायना म्हणून सांग. हांव कितें म्हणटा, म्हाका कोणाचेर वायटपण ना, आय डोंट हॅव एनी पर्सनल ग्रजीस अगेन्स्ट एनी वन ऑफ द कावन्सिलर. पूण तुमी जेन्ना उलयता इलेंच दूख लागना रे, मात पासून दूख दिसना. लोक सांगेचो 8,000, 10,000, 7,000 हाऊस टॅक्स कांयच दिसना. तांचेच घर, तांचोच जागो. कोण म्हणटा ते लोक भायर आहा. अरे लोक भायर आहा तुमच्या हाऊस टॅक्स बरोबर आहा. मग सांगेकार बोटीर आहा, कुवेट आहा, दुबय आहा आनी खंय लंडन आहा, ते कितें हाऊस टॅक्स बरोबर रावता. दुसरेच वाटेर ते मेन उलयता कॅरोज क्रुज. हांव सांगता कॅरोज क्रुजाची डायरी येता. कॅरोज क्रुज म्हणटा की मेशू डिकोस्टा रिंग मास्टर म्हणटा ताका हांवें हाडलो सांगया. आतां रिंग मास्टर म्हणल्यार कोण? हांव सदांच म्हणटा काराळेचो रिंग मास्टर, पूण काराळेचो रिंग मास्टर केन्नाच नांव घेतलें ना. पूण कॅरोज म्हणटा काराळेचो रिंग मास्टर इज इक्वल टू सुभाष फर्नांडीस. कितें रे? आनी तांच्या आमदाराक ते रिंग मास्टर म्हणटा ना. दिस इज अ शेमफूल एक्ट मॅन. तो म्हणटा कॅरोज की रिंग मास्टर म्हणटा सुभाष फर्नांडीस म्हणटा तो. मेशून ताका 2012 हाडलो म्हणटा तो. हांवें म्हज्या बापायन होय आमी सुभाषाक 2012 हाडलो, व्हडली चूक जाली, हांव माफी मागता सांगेच्या लोकांनी, चूक केली आमी. पूण 2012 ताका आमी हाडलो, निवडून हाडलो आनी 12 आमी वयताले तेजे कडेन, वयताले ना म्हणना हांव, पूण कितें सांगपाक वयताले? लोकांची कामां कर, लोकांचें बरें कर, लोकांक काम कर, जॉब दी आनी हें सांगपाक वयताले. आबोली सारक्या मनशाक भितर उडय मडको घेता आसतना, ताच्या भितराक भितर उडय, आनी कोणाचेर रेड मार, आनी कोणाक ट्रान्सफर मार, हें सुभाषाक केन्नाच सांगलें ना. विचार सुभाषाक केन्ना मेशून येवन कोणाक ट्रान्सफर मार म्हटलें काय म्हणून, मेशून येवन केन्ना कोणाचें पाड घाल म्हटलें काय म्हणून. आनी हें सगळें जेन्ना तो करपाक लागलो आनी आयकना जालो तेन्ना सोडलो. 2016 सोडलो. आयकना मनीस तर कळटा आयकना म्हणून सोडलो परत. आनी तुमी म्हाका सांगता मेशू थिंगा वयतलो म्हणून. आनी कॅरोज म्हणटा मेशू खंय पॉलिटिक्स सुभाषा कडेन शिकला. अरे म्हाका गरज ना सुभाषा कडेन पॉलिटिक्स शिकपाक. हांव म्हज्या बापाय बरोबर पॉलिटिक्स शिकला. म्हजो बापूय 2005 कावन्सिलर. तेन्ना सुभाष सांगल्यार नाशिल्लो सुद्दां. वासुदेव मेंगावकर त्या टायमार आमदार आशिल्लो. आतां तो म्हणटा हांवें डीएमएचें ऑफिस पयलां काय म्हणून. डीएमएचें ऑफिस हांवें आतां पयलें ना. डीएमएचें ऑफिस म्हणजे डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनचें ऑफिस मेशून 2005 पयलें जेन्ना म्हजो बापूय कावन्सिलर जाल्लो. म्हज्या बापाय बरोबर हांव डीएमएचें ऑफिसान वयतालो. जेन्ना कॅरोजीन ऑफिस पयलां तेन्नाच हांवें ऑफिस पयलां. म्हळ्यार कॅरोज 2005 कावन्सिलर म्हणून ऑफिस पयलां. हांवें 2005 कावन्सिलराचो चेडो म्हणून ऑफिस पयलां. आतां हांवें कावन्सिलर म्हणून पयलां. सो कितें आहा ह्यो इश्यू सॉल्व जावपाक जाय. आयज लोकांक मागता हें सगळें तुमकां एक्सप्लेन कित्याक करता. हांव हाऊस टॅक्साक लागून झगडलो आनी सांगेकारांच्या हाऊस टॅक्साक लागून झगडो आनी आवाज काडलो. हें जरी कोणाक वायट दिसता जाल्यार म्हाका सांगेकारांनी हात जोडून माफी मागपाक कांयच प्रॉब्लम ना. आनी आयज सुभाष आमचेर जेन्ना उलयता, आमचेर केस करता, तूं आमचेर प्रेस घेता, म्हाका दूख काय ना. हांव कोणाचेर जेलस ना.
हांव केरोजी इतलें सांगता, आमी निवडून येयल्या लोकां खातीर आव्हान तूं सांग्यार उरपाचें. हो सुभाष वारे पडलो तो गेलो, म्हाका ताजें उलोवपाचें ना. आव्हान तूं एकामेकाक तोंड दाखोवपाक उरपाचें. ह्या मनशाक लागून तूं वायटपण करता पळय गांवांत, ती करपाची मातशें बंद कर. बरोबर येवया, सांगेचे हावस टॅक्स देवया. अजून सांगता, सांगेच्या जनतेक न्याय दिवपाक आमी 10 जाण जबाबदार आहा आनी हें करपाक आमी फुडाकार घेवपाक तयार आहा. हांव तुमच्या वांगडा ल्हान जावपाक तुजी तयारी आहा. तुमचें नांव घाला, तुमीच करा, म्हाका कांयच नाका, म्हाका नांव नाका. पूण सांगेच्या जनतेचेर जो हावस टॅक्साचो प्रश्न आहा तो देवया. देव बरें करूं.